पळयला आसतले खबर आहा तुमकां विलास मेथर हो एक गोंयचो भुरगो मूळ हरमलचो काही कारणा खातीर बिझनेसा खातीर तेजी फॅमिली बॉम्बे स्थायीक जाल्ली आनी तांकां दिसलें परत बाबा आपूण गोंयांत येवन बरे भाशेन एक धंदो करतलो म्हणून आनी तो गोंयांत येयलो गोंयांत लग्न जालो एक आपलो धंदो थाटलो आनी संवसार चलयतालो हो एक भुरगो शिकलोलो पीसफूल एक बिझनेसमॅन law abiding citizen, a decent person. He had no enmity with anyone. कोणाकडे कसली दुस्मानकाय ना काय ना आणि एक लॉ अबायडिंग सिटीजन अशा मनशाची दिवसा धवळ्या जोडून हत्या करता म्हणजे गोय बिहार आणि यूपी पेक्षा फास्ट जाल्लेले आसा जे प्रथम दर्शनीय आमकां दिसून आयला की इन्व्हेस्टिगेशनान जो लोक आमकां सांगता त्या प्रमाणे तो बिल्डराचेर नाखुश आशिल्लो आनी तेणे कंप्लेनी केल्ल्यो RTI फायल केल्ले पंचायतीन आनी जवळ जवळ वर्स 2 वर्सां तो पंचायती कडेन झगडटा आनी ताका न्याय मेळनाशिल्लो तर तो न्याय कित्याक मेळना ह्यो घटना परवरीन परत परत कित्याक घडटा पयलीं अशीच एका मनशान पंचायतीचेर प्रश्न केल्लो आनी ताका दिवसा धवळ्या मारलो आनी ताजो व्हिडिओ व्हायरल केल्लो बेतीन त्या नंतर फॉरेस्ट लँड कन्वर्शन जालें एक एडवोकेटाक मारलो दिवसा धवळ्या मारलो ताका एडवोकेटाक आनी तेजी कागाळ हांगा पुलीस स्टेशनार घेतली ना त्या नंतर आनी एक सायट इन्स्पेक्शन जालें आनी सायट इन्स्पेक्शना वेळार कंप्लेनंटाक मारलो म्हणजे जेन्ना जेन्ना लोक इलिगॅलिटीचेर आवाज उठयतले तेन्ना तेन्ना तुमी तांकां मारतले हे सुशासन परवरीन केन्ना असले गुन्हे केन्नाच घडोवंक ना पण 2012 नंतर भाजपचे सरकार आयिल्ल्याक ह्यो गोश्टी हांगा घडपाक लागलेल्यो आसा 2012 ते आज पर्यंत परवरीचो क्रायम ग्राफ म्हणटा तो वाडतच गेल्लो आसा सुनीता लमाणी मर्डर केस आज पर्यंत सॉल्व जालेली ना त्यानंतर पैठण भागान अनेक मर्डर केस हल्लीच जाल्ली तेजूय आजून ती पण अनडिटेक्टेड आसा आता ही 3rd मर्डर केस आसा आणि फक्त मर्डर न्हू दिस इज हिनियस ग्रुसम क्रायम विच इज अनहर्ड ऑफ केन्ना आमी पयलीं आयकूंक नासलेली चिंतू सुद्दां शकना एक काळजाक पीळ घालणारी अशी घटना इतली दर्दनाक गोंयांत घडटली हे आमी केन्ना चिंतूंकूच नाशिल्ले पण एक कारण कितें हेका पर्रीकर सरकार जबाबदार आसा पर्रीकरान हांगा क्रायम हाडून सोडलो भाजपान हाडून सोडलो पार्सेकर सरकार जबाबदार आसा सावंत सरकार जबाबदार आसा आणि ह्या सरकारा बरोबरच जे आमदार आसा तेंची बीन तितकीच जबाबदारी जाता शासन करतना जबाबदारी घेवची पडटली कित्याक ते जबाबदारी घेना जाल्यार कोण घेतले शासन करते म्हणटा तुमी स्वताक हे कृत्य गांवांत घडोवन हाडपाक हो जो क्रायम जाला तो उमरा साल्वादोर धुवून जाला माध्यमांनी प्रसार माध्यमांनी तोड्डा जाला म्हणून सांगले तोड्डा जावना हो क्रायम जो जाला तो उमरा जाला आनी पंचायती पासून कांयच 2 मिनटाच्या अंतराचेर हो क्रायम घडलेलो आसा जी व्यक्ती मयत आसा ती पंचायतींतल्यान भायर सरली आमच्या म्हायती प्रमाणे आनी कांयच अंतराचेर तेजो पाठलाग करून जावं कितें करून हांव नको गाडी आडयली आनी तेजेर असो हल्लो केलो आनी आज ते मरण पावले तर आमकां विचारपाक आसा जे लोक परवरीन बऱ्या कामा खातीर झडटा तेंचे अशेंच जातले आज परवरीन 2 वर्सां पयलीं आमी हांगा कार्यरत जाले धमक्यो आमकां येयल्यो थ्रेट आमकां येयले आज जिवाक भंय आमच्याय आसा पण आमी लोकां खातीर फुडें सरल्या न्हू खंयच्या पक्षा खातीर पण जेन्ना काँग्रेस पक्ष फुडें सरलेलो आसा तो निश्ठेन फुडें सरलेलो आसा आनी आमच्या ह्या प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकर हेणे सुद्दां सांगून दवरलेले आसा की आमी फाटी सरचे ना जेन्ना गिरीश चोडणकरान परवरीन फुडें सरलो तेन्ना तेका सुद्दां धमक्यो गेल्यो परवरींतल्यान
जेन्ना लोकसभे इलेक्शनाक ते कॉन्टेस्ट करपाक फुडें सरले, आमच्या लोकसभेच्या उमेदवाराक सुद्दां धमक्यो गेल्यो, पूण आमी धमक्याक भिले ना केन्ना, आनी धमक्याचो आमी मुकाबलो करतले आनी न्याय म्हणटा तो परवरकाराक आमी दितले। आनी खरें म्हटल्यार जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आसा त्या पासून परवरकारांनी सावध रावचे आनी तेंच्या पासून दुरावो दवरचो, आनी तरीच परवरी सुरक्षीत रावतली। आनी सुरक्षिततेच्या हितान ह्यान फुडें जे जे लोकप्रतिनिधी निवडून दितले ते म्हाका खात्री आसा परवरकार गुंड प्रवृत्तीच्या मनशांक पयस करतले म्हणून। धन्यवाद।